गोंयांत सुमार 250 डायलिसीस युनिट आसप हो हुस्को करपासारको विशय आसा। डायलिसीस युनिट सुरू करप ही खोशेची गजाल आसली तरी डायलिसीस सेंटर सुरू करप ही निराशेची गजाल। तरणाटी पिळगी आनी ज्येष्ठ नागरीक भलायकेची जतनाय घेवपाविशीं गंभीर नाशिल्ल्यान ह्या दुयेंसाचे दुयेंतींची संख्या वाडत आसा। दरेकल्यान आपल्या भलायकेची जतनाय घेवपाक जाय अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांखळे हॉस्पिटलांतल्या डायलिसीस युनिटाच्या उक्तावण वेळार केलें। कारण म्हणजे डायलिसीस युनिट सुरू करप हे खूप जाणांक बरी गजाल अशी दिसता। हांव म्हणटलें सुरू करचें पडप ही वायट गजाल। सुरू करता ही बरी गजाल आसा, पण सुरू करचें पडप हीच मुळात वायट गजाल आसा। हांव मुद्दामून म्हणजे आयच्या ह्या व्यासपीठा वयल्यान समेस्त गोंयच्या जनतेक आव्हान करता, याद करात ते दीस गेल्या 10 वर्सांच्या पयलीं एकूच गोवा मेडिकल कॉलेजीत डायलिसीस युनिट आशिल्लो। मोजके 8 ते 10 लोकांक दिसाक डायलिसीस घेवचे पडटाले आनी तितकेच लोक इट इज ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ आमी जेका म्हणटा की 70 जाल्या उपरांत खंय तरी ताका डायलिसीस घेवची पडटाली। ताच्या पयलीं कोणाकूय डायलिसीस घेवची पडनासली 70 जाल्या उपरांत। आनी 70 जाल्या उपरांत ते लोक डायलिसीस घेताले। आज प्रत्येक तालुक्यात म्हणजे डायलिसीस युनिट आमकां सुरू करचो पडटा। हांव आतांच विचार करतालो की गोंयांत तशें पळोवंक वचत जाल्यार आयच्या घडीक 230च्या वयर इन्क्लुडींग प्रायवेट मोर दॅन म्हणजे 230 आउट 250 पर्यंत डायलिसीस युनिट आसा। आनी तरी सुद्दां आपलो नंबर लागना, आपल्या लोकांची झगडी आसा। म्हाजो नंबर लागना, त्या खातीर समेस्त गोंयकारांनी आपलो नंबर केन्नाच येवचो न्हू हाज्या खातीर प्रयत्न करचो। आनी हे सगळें दोतोर म्हणटाले देवाक सांगया म्हणून। हांव म्हणटा देवाक न्हू, मनशाकूच सांगूंक जाय की देवाक सांगया आनीक पेशंट येयना जाल्यार पुरो म्हणून। जाल्यार देवाक सांगून कांय फायदो ना, मनशाक सांगपाची गरज आसा। आपलो नंबर केन्ना डायलिसीस युनिटाच्या नंबराचेर लागचो न्हू हाजो प्रयत्न प्रत्येक गोंयकारान विचार करचो पडटलो। आनी तो जर केलो जाल्यारूच आमी म्हणजे ह्या डायलिसिसा पासून वाचूंक शकतले। कारण तशें पळोवंक वचत जाल्यार म्हणजे ज्या जाग्यार 2 ते 3 डायलिसीस युनिट आशिल्ले त्या जाग्यार 250 डायलिसीस युनिट घालचे पडटा। म्हणजे हेका जबाबदार कोण? बरेचशे फावटी बरेच जाण सरकाराक जबाबदार धरतात। रस्तो पाडलेलो सरकार जबाबदार। आनी कितें जाल्यार आतां हांव विचारता डायलिसीस चडशे घेवचे पडटा ताका जबाबदार कोण? म्हणजे आमी स्वातंत्र्यात बीग आयुर्वेदीक डॉक्टर स्वास्थ्य रक्षण स्वताचें आरोग्य रक्षण करप हें आपल्याचेरूच डिपेंड आसा, दुसऱ्याचेर ना। प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर। आमी प्रिवेंट केलें जाल्यार आमकां क्युअर करचें पडचें ना। पूण आमी प्रिवेंट करपा खातीर कितें करचें पडटा? म्हाका दिसता आमची वेलनेस क्लिनिकां आमी आपल्या प्रत्येक PSC आनी CHCन आसा आमचो वेलनेस दोतोर आसा। तेज्या कडेन पेशंट 2 वयता आनी आमच्या OPDन पेशंट 200 आसता। खरें म्हणजे आपल्याक दुयेंत जावचें न्ही म्हणून कितें करपाक जाय तें पयलीं दोतोराक वचून विचारपाची गरज आसा।